जे एस्टाब्लिश्ड MSMEs आसात, जे वेल एस्टाब्लिश्ड आणि वेल बिझनेस करता त्या MSMEनी न्यू एंटरप्रेन्युअर्स म्हणजे आज फक्त आम्ही प्रोग्रामाक येयले, प्रोग्राम ऐकले आणि घरा गेले इतके करू नकाच. माझी सगळ्या जणांक रिक्वेस्ट असा, तुमच्या मदी जितके MSMEs बसलेले असतात, एंटरप्राइजेस बसलेले असतात, तांचे कार्ड घेयात. ते किती बिझनेस करतात ते विचारात, ते खंय बिझनेस करतात तो विचारात, कसलो बिझनेस करतात तो विचारात. वेळ पडलो जाल्यार तुम्ही विजिट करात आणि पळयात. आम्ही जेन्ना वचून पळयतले म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. तुमकां म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता, एक्चुअली लास्ट MSME डे हांवें फिशिंग नेट तयार करता, त्या फिशिंग नेट तयार करपी MSME विजिट केली. कोणाकूय दिसतले तो जाळी विणटा म्हणून. फक्त ट्रेडिशनल बिझनेस इज डुईंग फ्रॉम हिज थर्ड जनरेशन. तो बिझनेस करता. कितें करता तर जाळे विणपाचें काम करता. पण हांवें तेजे बिझनेसाक वचून विजिट केलो इन अवर मेडशे इंडस्ट्रीज. म्हणजे फाटल्या MSME डेच्या दिसा मुद्दामून गेलो. हांवें ताका सहज विचारलें की तूं हांगासल्याच फिशरमॅनाक दिता काय म्हणून. तर ना म्हणालो. आफ्टर युअर फर्स्ट वायब्रंट गोवा आय एम एक्सपोर्टिंग दीस नेट इन 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीनी आपूण एक्सपोर्ट करता. दिस इज अ लार्ज स्केल बिझनेस. म्हणजे पळोवपा खातीर आमकां तो नुस्त्याचे जाळे विणटा हे आमी इतकेच म्हणटले. बट द क्रोर्स ऑफ रुपीज टर्न ओवर ही इज डुईंग इन दॅट बिझनेस. आणि वायब्रंट गोवाच्या उपरांत 5 कंट्रीनी जर तो करपाक लागलो जाल्यार इट इज अ बिग बिझनेस. म्हणून म्हणटा आमी विचार करता आसतना खूप व्हडलो विचार आमी करपाक जाय. आमी IT सेक्टरात इट इज मोर दॅन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केले आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स हॅव स्टार्टेड बाय द वुमन्स अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. कारण त्याच्यानी इतक्या मोठ्या प्रमाणात 50% स्टार्टअप हे महिलांनी आमच्या यंग गर्ल्स म्हणजे तांच्यांनी स्टार्टअप सुरवात केले. बऱ्याच जणांक जर भुरग्यांक खबर ना जाल्यार हांव सांगता, फॉर द स्टार्टअप सुरू करपा खातीर वी आर गिविंग अप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs रुपीज सबसिडी. आमी 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. इट इज नॉट अ लोन. आणि ही सबसिडी जवळपास मोर दॅन 320 लोकांनी जी हा पयली 10 lakhs रुपयाची सबसिडी घेतल्या. मोर दॅन 3.4 crores ऑफ रुपीज वी हॅव डिस्ट्रीब्युटेड एज अ सबसिडी. म्हणून henceforth फ्रॉम द नेक्स्ट म्हणजे ऑगस्ट ऑनवर्ड्स आम्ही non-IT स्टार्टअप ऑल्सो विल बी इन्क्लुडेड अंडर आवर स्टार्टअप पॉलिसी. सो ते डिसिजन आम्ही ह्या फावटी घेता जेणे करून non-IT रिलेटेड स्टार्टअप जे आसा हे बी आमच्या IT रिलेटेड स्टार्टअपात येतले. आवर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज किंवा सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी वन ऑफ द मेंबर फॉर द non-IT स्टार्टअप ह्या पॉलिसीत घालून अशा पद्धतीचो वायडर स्कोप आम्ही स्टार्टअप्स जे लोक करता तांकांय आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात दितले. आम्ही हो रॅम्प प्रोग्राम जो आसा पळय न्ही हो सुरवात केला. आणि हे सगळे रिझॉल्व करपा खातीर आम्ही म्हाका दिसता बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर जे आम्ही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही सुरवात करता. वुमन एंटरप्रिन्युअर फॅसिलिटेशन सेल जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटांतल्यान आम्ही सुरवात करता. स्पेशली द वुमन एंटरप्रिन्युअर्स हांच्यांनी बरेचशे फावटी माविनान म्हटले ते रायट आसा. एकदा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान येवपाक यंग एंटरप्रिन्युअर्स किंवा वुमन ही भिता. थंय गेल्या उपरांत कोण प्रॉपर गायड करतलो काय ना, म्हाका सांगतलो काय ना, ओके आपल्याक समजून घेतलो काय ना. बट जे स्पेशली आम्ही वुमन एंटरप्रिन्युअरशिप फॅसिलिटेशन सेल जो आम्ही ओपन करता विच इज स्पेशली फॉर द वुमन्स. ज्या वुमन्साक आपलो वेगवेगळे बिझनेसीस करपाक जाय फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासून तो इनोव्हेशन पर्यंत ते सगळे हांव मुद्दामून सांगता आसतना मेन्शन करतलो. कुणबी साडी जी माझ्या टेन्युअरात हांवें रिवायव केली किंवा कुणबी शॉल म्हणजे 2000 तुम्ही जर 2019च्या पयलीं जर पळयत जाल्यार कुणबी शॉल आणि साडी कोणूच यूज करिनाशिल्लो. आफ्टर मी बिकम द चीफ मिनिस्टर आय स्टार्टेड रिवायविंग इट. आणि फक्त पेडणे आणि आमच्या सांग्यार हांगा एक 2 कडे बारीक बारीक सेंटरां आशिल्ली ती रिवायव जाली आसत. जाल्यार आज कुणबी साडी ही ग्लोबली पावली हे म्हाका खूप अभिमान आसा. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग जे आसा तें खूप मोठ्या प्रमाणात वुमन जे आहा ते खूप मोठ्या प्रमाणात करता. म्हणून हांवें म्हटलां की फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल बिझनेसीस पासून ते इनोव्हेशन्स पर्यंत हे वेगवेगळे करपा खातीर बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स आणि वुमन एंटरप्रिन्युअर सेल्स हे खूप मोठ्या पद्धतीत काम करपाक शकतले. आम्ही आमचे व्हिजन तुमच्या मुखार दवरला.
हांव जस्ट पळयताना हांव रिव्ह्यू घेतालो की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्या. मोर दॅन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्मेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्या. तुम्ही म्हणटले 70,000 रजिस्टर्ड जाल्या त्यो 70,000 चलता काय कितें? ना, थोड्यो चलना आसतल्यो. थोड्यांनी अटेम्प्ट केलो, थोड्यांचो अटेम्प्ट फेल्युअर जालो, पण एटलिस्ट 70,000 लोक उद्यम पोर्टलाचेर एंटरप्रिनर जावपाचें स्वप्न पळयतात. तांकां आतां हँड होल्डिंग किंवा तांकां मार्केट कशें दिवप हें सरकारानूच ठरयलां आनी त्याच खातीर रॅम्प आसतलो, EDI आसतले, हांच्या कडल्यान तांकां हँड होल्डिंग करून फुडें व्हरपाचें काम हें सातत्यांत आमी पळयता. दुसरी गजाल, हातूंत काम करपी वीच सॅक्टर्स, गोंया खातीर खंयचे सॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार 60% ऑफ द सॅक्टर्स वीच इज इन सर्वीस सॅक्टर, आमी जाका सर्वीस इंडस्ट्री म्हणटा, ह्या सर्वीस इंडस्ट्रींतले आसा आनी 97% इट इज अंडर द मायक्रो कॅटेगरी. गोवा बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी विचार करपाक जाय. इट इज अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1 crore ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली फुटफॉल गोंयांत आसा. आमी बिझनेस सुरू करतना कितें करचो, कसल्या सॅक्टरांत करचो आनी कशा पद्दतीचो करचो. जर आमी तो केलो ना जाल्यार आमी एकदां दोश दिता आनी सगळे भायलेच येवन तेंच्यांनी सगळेंच सुरू केलें मरे म्हणून. कित्याक जाता? आमी सुरू करिना म्हणून जाता. आमी जर ते सुरू करपाक शकले जाल्यार भायलोच कोण हांगा येवन सुरू करतलो असो ना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक, म्हणजे जे एंटरप्रिनर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा की आमी आनीक एंटरप्रिनर्स टुरिजम सेक्टरात, स्पेशली विथ द हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री, सर्वीस इंडस्ट्री असल्या कारणान तातूंत मायक्रो, स्मॉल किंवा स्टार्टअप्स ही चड येवपाची गरज आसा. आनी ते जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी टुरिजम सेक्टरात गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही आनीकूय बी डायवर्सिफाय किंवा इकॉनॉमीक ग्रोथ ही आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ट्रेडिशनली वी आर द मॅन्युफॅक्चरर बेज, वी आर डिपेंडंट अपॉन मॅक्झिमम, म्हणजे आमी गोंय तशें ट्रेडिशनली मॅन्युफॅक्चरर सेक्टरात पयलीं आशिल्ले, पण आमी कालांतरात आमी डिपेंडंट जावपाक लागलेले आसा की आमी मॅक्झिमम गोष्टी ह्यो आमी इम्पोर्ट करपाक लागले वेगवेगळ्या हाज्या खातीर लागपी. हांगासर आशिल्ल्या इंडस्ट्रीसा खातीर जे आमकां इम्पोर्ट करचे पडटा ते जर आमी मॅन्युफॅक्चर करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता वीच इज एन आमी आनीक एंटरप्रिनर्स जावपाक शकतले. MSMEतलो टोटल म्हणजे गोंयांतल्यान तसो एक्सपोर्ट आमी फाटल्या 2024 ह्या वर्साचो पळयलो, इट इज नॉट लेस, मोर दॅन 21,000 crores of rupees business this MSME people is doing.